देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार। आयज आमी नव्या म्हयन्यांत भितर सरता। ओतुंबराचो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो आनी ह्या म्हयन्यांत चडशा कुटुंबांनी सायबिणीची भेट जाता। त्या भायर ओतुंबराच्या म्हयन्यांत आमी मिसावां पासत मागता। ह्या वर्सा फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आख्खे पवित्र सभेन हो ओतुंबराचो म्हयनो हो सादारण मिसावांचो म्हयनो कसो पाळून मिसावांच्या वावराक अदीक नेट आनी मागण्याचो तेंको दिवचो म्हूण मागला। ह्या म्हयन्यांत भितर सरतना देवा उतराचो उजवाड घेवया। आयचें पयलें वाचप जाकार्यासाच्या पुस्तका वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान। जेजूक स्वर्गार उबारून व्हरचे दीस बरोवन येताले तेन्ना ताणें जेरुसाल्याक वेचे म्हूण आपलें मन थीर केलें। लूक 22:9 बोळ 51। भावां भयणीनो, खरें म्हटल्यार आयचीं दोनूय वाचपां जेरुसाल्या शाराची खबर करतात। जाकारायस प्रवादी पुष्कळ लोक आनी पदवेदार राष्ट्रां लेगून सर्व शक्तिवंत सर्वेस्पराक सोदूंक आनी सर्वेस्पर देवाची मोजत मागूंक जेरुसाल्या येतली अशें बाकीत करता। शुभ वर्तमानांत भाग्यवंत लूक आमकां सांगता जेजून जेरुसाल्याक वेचे म्हूण आपलें मन थीर केलें। मरनाक आमी आंग काडटा, भियेता, फाटीं सरता, पूण न्हय जेजू। जेरुसाल्यांत आपणाक कुर्सार कश्टांचें मरण रावता हें जाणा जावन सुद्दां जेजू जेरुसाल्या शाराचे दिशेन आपलीं पावलां उबारता। आपल्या बापाची कुशी करून देवाच्या पवित्र शारांत जेजू आमकां आपल्या कश्टा मरणा वरवीं पवित्र करूंक आनी आमकां तारण जोडून घेवंक थिरायेन फुडें सरता। तर देवाचें उतर आमकां कसलें आपोवणें दिता? कितलीं आव्हानां उपरासून साबार कठीण आनी अवघड प्रश्न आनी परिस्थिती आमचे वाटेर उबी जावन पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी कृपेन आमी सदांकाळ देवाची कुशी करूंक आयती रावूंक आमकां देवाचें आपोवणें आसा। देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक आमकां शिकय। पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।